संसोम्या मंदिरांत जमल्या गीता गावमधून तुका हसयता आमचे तुवे वतल्या सदैन्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी कळसा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावू रक्ताय आमकां सदां मोगाळ सुखा दुखांत दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संतोषान जमया मंदिरांत जमल्या गीता गावमधून तुका हसयता आमचे तुवे वतल्या सदैन्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी कळसा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्तय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेजूचे शिस तांकां दिल्ले मिसां वावर पूर्ण कर ताचे लागीं फाटी पडटात. तांची उर्बा आनी तशेंच प्रसन पळयलो जेजू तांकां ताचे सांगाता वारे वेंगड सुवातेक थोडो वेळ विशय घेवंक आपोवन व्हरता. क्रिस्ताचे वावरडी जाली आमी त्या शिसां बरी उर्बेन भरल्या आनी तशेंच ह्या संवसारी पयणार साबार तरांच्या विशयांक लबदून शारिरीक आनी आध्यात्मीक रितीन पुरसन भोगता. आमकांय जेजू ताजे सांगाता वारे विंगड सुवातेक विशय दिवंक आशेता. तस आमची करबारां कोनशाक लोटून जेजू संगी आमचो वेळ करसून ताचे तावन ताचे मिसांव वावर आनी की उर्बेन पासरूंक जाय जाल्ली बेसांव ह्या वेळार मागून घेवया. आमचे सर्वणेपण आणि पातकी जिवीत आमी वळखून घेवया. देवाचे बक्षणे मागून सांगात आमी मागया. हांव पातकी सरपळदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून घेवन सदां संवकार बुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकार म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मोगा खातीर अंकारपण सांबाळून रक्त साक्षीपणाचो मुकुट जोडूंक तुज्या आसक्त भुरग्यांक तूं फावो करताय. तुजे अवकारी बागेवंत आगत असो आज आमी वार्षिक संभ्रम करता. कश्ट अडकळीचेर जैत व्हरूंक आनी निश्कळपण सांबाळूंक मोरापुऱ्यान खऱ्या बावर्तान ती तीर रावली. तिजी देख घेवन आनी तिजे विनवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विश्वासी रावूंक तुजी आनी आमच्या पेलाची सेवा करूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वासा. साल्माव राय बली पेटोवच्याक गिबियोनाक गेलो, कित्याक हे हुंस पुजेस्तान सक्टप्रां चड प्रसिद्ध जावन आसलें. साल्मावन तांचे वेदीर 1000 होंबल्यो भेटयल्यो. गिबियोनान सर्वेस्पर साल्मांक राती एका स्वप्नांत दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. साल्मावन जाप दिली, तुवें तुज्या सेवकाक म्हज्या बापय दाविदाक व्हड कृपा दाखयल्याय, कित्याक तो तुजे मुखार विश्वासीपणान नितीन आनी निश्कपटकाळजान जियेलो. आज ताज्या सिंहासनार बसून आसा त्या पुताक ताका दिवन तूं तुजी कृपा दाखयत आसाय. सर्वेस्पर म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापय दाविदाचे सुवातेर आयक केलाय, पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें वेंचून काडलेल्या परजे मदें तुजो सेवक आसा. ही परजां इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटोवंक जायना. तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जानवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर हे व्हड परजेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत. साल्मावन केल्ले हे मागणे सर्वेस्पराक मानवाले. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेस्तकाय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागोवंक नाय. बागार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जानवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जानवायेन भरलेले काळीस दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. त्या भायर तुवें मागूंक नातलेले हांव तुका दितलो. इतली ग्रेस्तकाय आनी इतले वैभव की राया मदें तुका समासम कोणूच आसचो ना. देवाचे उतार हे. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तरणाटी पातकाविणे कशी रावतली. तुज्या उतरां पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या उपदेशांतावन पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. तुजेर पाताक करिना जावंक तुजे उतार म्हज्या काळजांत हांवें रोंबोवन धरला. स्तुती पात्र तूं सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. म्हजे वोंट तुजी विधी वचनां वर्णीत आसात. सगळी संपत म्हाका मेळलेली बरी. तुज्या उपदेशांच्या वाटांनी म्हाका चलोवंक संतोसता. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हजो पाटलाव करतात. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आतां धर्मदूत जेजू सरशी फाटी आयले आनी आपलें केल्लें आनी शिकयलें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें तांच्या लागीं म्हळें, तुमी तुमच्या इतल्याक एक वर विंगड सुवातेक या आनी थंय थोडो वेळ विशव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की
जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत फुरसत मेळनातली आनी ते माचवार चडोवन तांचे इतल्याक एक सुरेस वातेक गेले. पूण ते वेतात ते पळोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हणून परकिलें. देखून सरू शहरांतावन आनी पांय वटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयले वचून पावले. अशें मचवा वयलो सकला देंवतना जेजून व्हडयेक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकरा बरी ते आसले देखून ताजें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. गवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी ते आसले देखून ताजें काळीज मोवाळ्ळें. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्यो भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांतांनी पयले वचपांत देव कसलें व्यक्तित्व देवाचें म्हणलें आमकां शिकोवन दिता. पयले वचपांत आमी पळयता सल्माव राय आनी देवा मदलो आसलो तो संवाद. तुका कितें जाय, कसले आशिर्वादां तूं मागूंक विचारताय, हें जावन आसा सवाल देवान करचें. हाजे तावन एक आमकां कळी जाता की देव मनशांचो मोग करता आनी तशेंच मनशाच्या जिवितांत कितें जाता तें ताजे वयर देवाचें मोन आसा आनी बरें जायचें म्हणली आशा आसा. त्या देखून देवूच पयले मॅट घेवन विचारता तुका कितें जाय. आनी त्या देखून पोरण्या सोल्ल्यांत जायते फावटी देवाक एक बरो गवळीचो ते एक प्रतिरूप दिल्लें जावन आसा. कसो एक बरो गवळी आपल्या शेळयांक बऱ्या सुवातेक व्हरता, बरें काण दिता, उदक दिता, तांकां विशेव दिता आनी तांची जतन घेता. त्याच रितीर आमचो देवी आमची जतन घेता म्हणलें तें व्यक्तित्व पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता. किर्तन 20:3 आमी पळयता जेजू बरो देव बरो गवळी आनी कांयच म्हाका उणें ना. दावीद रायाचें तें किर्तन. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 40 परत इजाया प्रवादी एक देव एक गवळी आनी सर गवळ्यांक तो एकठांय करनासा म्हणलें तें पिंतूर तो दिता. त्या देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता देवाक मनशाच्या वयर मोग आसा, मनशाची जतन घेता, मनशाच्या विशयान चिंता आनी त्या देखून देव जावन एक बरो गवळी. आमी हेंच चिंताप आयच्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. गवळी नातलेल्या साकरा बरी ते आसले देखून ताजें काळीज मोवाळ्ळें. तर कित्याक खातीर जेजू आनी ताजे शिस त्या जागेंत दुसऱ्या कडेन गेले. आमी कालच्या आनी परच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू ताज्या शिसांक धाडटा. तांकां शिसांक धाडटना अधिकार दिता पिडा शिडा गूण करूंक, देंवसार धांवणोची पदवी आनी पातकी जिणी बदला म्हणून सांगल म्हूण शिकोवण. हें कर ते पाटी आयले उपरांत शीस रिपोर्ट दितात. कितलें बरें जालें, कितल्या जाणां देंवसरांक तांणी धांवडायलें ह्या विशयांत. पूण एकपुटी लोकांक बरेंपण मेळ्ळ्यार लोक परत आनी परत त्या व्यक्ती थंय येता, त्या धाकट्यारा थंय येता. लोकांक कळ्ळें की जेजूचे शिसी बळवंत आसात आनी त्या देखून लोक हरिहरींनी जेजूच्या शिसांत येवन पावता. पूण जेजू कळीत आसा हे काम करन आयल्यात, थकल्यात म्हजे शिस, हांकां थोडो विशय जाय, थोडे रेस्ट जाय. त्या देखून पयशे सुवातेक या, इल्लो रेस्ट करा. ताजे उपरांत आमचे मिसांव आमी मुंदरून व्हरया. पूण जाल्यारय लोक पांय वाट्यांनी जेजू आनी ताजी शिस खंय येतात म्हणून समजून घेतात आनी थंय येतात बरेंपण लाभोवंक. पूण देवाचें काळीज जेजूचें काळीज आमी पळयता तें मोगाचें काळीज मोवाळटा आनी परत ते लोकांक शिकोवंक तो रावता. तर मोगाच्या बाबांनी भयणी, आज देव म्हाका आनी तुमकां आपयता. थोडो वेळ ताजे ते विशय घेवंक, थोडो वेळ ताज्या सांगाता करसूंक. जायत्या संवसाराच्या राटा वेळांनी आमी मेतेर जाल्या. संवसाराच्या राटा वेळांनीच सगळो आमचो दीस येता. पूण देव आज विचारता
थोडो वेळ पुणी म्हज्या सांगाता रावा, थोडो वेळ एक जाग्याक वचून म्हज्या सांगाता करया. संवसाराचें मेतेरपण, संवसाराची ती आलोचना, संवसाराची आशा तें सर्व जायतें आसा. थोडो वेळाची विशेव तुमी घेवंक जाय म्हज्या थंय. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, सकाळींचो वेळार हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आनी जायतीं जाणां तुमी टीव्हीर वा मोबायलांत हे मीस तुमी आयकोन आसात आनी सांगाता भेटोन आसात. देवा लागीं मागया आयच्या दिसाची सुरवात आमी देवाचें उतार आयकोन ह्या पवित्र मिसांतान बलिदान घेवन आमी प्रारंभ करता. तोच देव आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवन दी आनी तोच जेजू क्रिस्त बरो गवळी मोगाचो देव, मोवाळ्याचो देव आमकां स्विकार करून दी, आमची मागणी स्विकार करून दी, आमचे कश्ट स्विकार करून दी. अशें आयचो दीस बऱ्यान करसूंक जाय जालो आदार आनी कृपा तोच देव आम्हा सर्वांक दिव. सोमिया ओ ते देणे म्हाका संवसारिया पयणा सावीर करे बलिदान पातकी जिणे मोजे नेणा बेटो कशे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जशें भाग्यवंत आगाता तुजी भक्तीण रगत वरयले पर्यंत बाबर्तांत ती रावली, तशें आमच्याय बाबर्तांत कीर कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर उते जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आगाता तुज्या रक्त साक्षिणेन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपल्या रगत वारावन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक तूं आमकां घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णकाय परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ऊन सर्गे तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासूद समर्पूंची. त्याच परेच्या वाण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोदनी सुमेस्त मनशा बसोते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुड परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सोंड आणि सडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड निरग सवतेला आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूद कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कार्मर्य देवाचे मये संगती बगेवन धर्मदूतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे खुशी सरकार जाता तुझे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रासात आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वच परसर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशान तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांटी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा बरोबर तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तू जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळयले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जेवणांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक
असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या सक्त सैमाच्या भयणीन आगाता कष्टा दगदामध्ये दाखयलें तिरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हे तुजें सदणे म्हणून वळखून तिच्या उगडासाक दिन वाचण्याचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तांतू आमकां नवो जीवन गटाय मेळ्ळ्या. ह्या गटायेंत आमकां कश्टामध्ये आनी आमच्या भयणी परेतीर रावूंक ससनाची इनाम बगूंक आमी फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाकडता. आपणाक सचारण दसी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकाच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूम काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठ वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे पुरी बोळे माये, कतनातले अवकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये धैर्य सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपात येणीन आमी तीरबार वर्षान तुजे सरशी येता आनी आमचे सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. सर आमच्यो गरजो ह्या वेळार कार्मेल माये मुखार आमी दवरया. उगडास कर ये भोव दयाळी अवकारी मुरये. तुज्या आसऱ्याक धांवल्लो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो. कोणी पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेय आयकूंक ना. ह्या पातयेणीन धैर्य घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता
पातकी आनी कंतिश्ट तुझ्या मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी आमेन. अर्गां प्रार्थना. हे भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडलेल्या सौर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजे बेतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सौर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवंक आयल्याय देखून तुका आमी दिनवाजता. ह्या तुज्या कडेन तुजे तसले मोगाचे सेवेचे मागण्याचे जिवीची येवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतेन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. Ampar mereka